म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, जेजूचें नांव इतलें पावरफुल, पूण आमी जेजूक हाजीर जावंक जाय. हें केन्ना घडटलें? जेन्ना आमचो संबंद ताचे बरोबर एकदम लागशिलो आसा, म्हणजे तांकां आमी हाजीर जाता, सगळ्यो गोश्टी आमकां हाजीर आसात, तेन्ना की तांचें नांव जर आमी घेत, ती आमकां हाजीर आसतात. आतां आमी हिंच्या पावंड्यार जियेता, कुडीच्या मनाच्या म्हणजे चिंतनांनीच आसा, वो भावनांनीच आसा, वो आत्म्याच्या पावंड्यार आमी सगळे सृश्टीक हाजीर जाता, कित्याक देव सगळ्याक आसा आनी जेजू देवा सोबे आसा म्हणून ताणें आमकां सांगलां, कोणूच बापाची वचना बगोर म्हजे वरवीं. तर जितली आमी जेजूक हाजीर जाता, तो जावन आसा आमची वाट. तो आमकां सगळें दाखयतलो, कळीत करतलो आमच्या चिंतनांनी आनी आमच्या उतरांनी. आमी ताका साक्षी दितल्या. हे परी आमची वाट तो आनी आमचें जिवीत तो. हे भाशेन आमचें जिवीत आमी जिवंक लागतलें. पूण हातून जेजूक एकवटली की ना, मागीर जेजू जो बापाक एकवटून आसा, तो आमकांय त्या एकवटान दवरतलो आनी आमची उतरां जेजूची आनी जेजूची उतरां बापायची जावन आमी खरेपणी ह्या संवसारांत देवाची येवजणे प्रमाणे जेजू सोबे आमचें जिवीत जशें घडोवन येवंक जाय त्या प्रमाणे घडोवन येतलें. हें आयज आमकां स्पश्टपणी जेजून कळीत केलेलें आसा. आनी अशें तर आमी करीत जाल्यार आमी पळयतले जेजू कोण पळय तो खरोच म्हजो देव, म्हजो सोडवणदार हे भाशेन. आनी फिलिपान आपल्या सांगात्याक कितें सांगलें, इश्टाक कितें सांगलें, जो मोइजेसान ताचो उल्लेख केलेलो आनी पवित्र पुस्तकान तो जेजू नाजरेतकार म्हाका मेळ्ळलो आसा, तूं येवन ताचो अणभव घे. तो आयल्या उपरांत ताका सगळें जेजून सांगलें तो हिंगा आसलेलो, कितें तो कसलो ताचो स्वभाव. तेन्ना तो म्हणूंक लागलो, म्हजो देव आनी म्हजो सोमी तूंच सायबा. त्याच प्रमाणे आयज जाकोब, वो धाकटो जाकोब, व्हडलो जाकोब म्हणनाय तूं हाचो भाव, जुआंचो भाव, होय ताणें तें पुस्तक बरयल्लें आसा सिरियाच्या लोकां पासत. एकूच वळ आसा ताची, म्हणजे एकूच आवेसवर आसा, तातूंत ताणें सगळें स्पश्टपणे बरयल्लें आसा. तर ताकाय मागीर जेरुसल्याक तो बिशप कसो आसलेलो आनी ताका वयर सावन सकयल उडयलो आनी हे परी ताका मारून उडयलो. फिलीप म्हणनाय तूं जेजूचो पाटलाव करून तो मागीर दुसऱ्या शारांनी वचोन ताका थिंचोर मागीर टर्कीक म्हणटाय, थिंचोर ताका ताचें मरण जालें. ताच्या दुआंक घेवन तो ते सायडीन गेल्लो आनी ताका हे भाशेन मरण फावो जालें. तर म्हज्या भयणीन आनी भावनो, ते जेन्ना जेजूचो म्हणनाय तूं संदेश दिताले, कशे भाशेन ताणें दिलो, जेजूचो अणभव, पुनर्जीवन जेजूचो अणभव तांकां घडलो आनी आमकांय तोच घडटा. पळयात, आमी हांगसर मिसाक आयलीं की ना, आमी भावार्थान म्हणजे आत्म्याच्या पावंड्यार ताका आमी अणभवता आनी हे परी ताका अणभवलो की ना, मागीर आमची चिंतनां बदलोंक लागतात, त्याच प्रमाणे आमची भावना आनी आमची चाल. तर ह्या पावंड्यार आमी चड करून आमचें मास करून जिवया, म्हणजे सेंटर करून ते भाशेन तो जियेत जाल्यार खरेपणी आमकां सगळें मेळटलें. आनी हांवें तुमकां सदांच सांगलां, जेजून आमकां म्हणलां, म्हाका एकवटून रावात. सुस्कारांत तो आमचें जिवीत जावन आसा, ताका आमी घेवया आमचे कुडींत मनांत आत्म्यांत आनी सगळें आमचें सोबें आसा तितलें ताचेर दवरया. आनी हे परी तर आमी जियेत खरेपणी
आमकां सगळें बरेंपण फावो जातलेंच आनी जेजूक आमी साक्षी जातले हांव आनी आमचें जिवीत आनंदांत शांतीन उर्बेन आनी बरेपणांत आमी सादतले सगळीं जाणां आमच्या हात अशें उंटेन दवरया दोळे बंद करया आनी प्रत्येक सुस्कारांत जेजू आमचे कुडींत मनांत ओतम्यांत आसा ताका आमी अणभवया आनी सगळें आमचे भितर आसा तितलेंय जेजूच्या नांवान भायर काडया हे पुरी आमकां ताच्या नांवान सुटका मेळटली पातकांतली आमी सुटोन जेजूच्या पवित्र आत्म्यान बरोवन जेजू जें आमचे सोय म्हणूंक सोदता करूंक सोदता आनी जिवंक सोदता तें आमकां फावो जातलें